कुंकळेच्या गावात पयलींच नाका जाल्ली दुयेंसां पातळ्या. हो फिश मिल प्रकल्प आयलो जाल्यार ह्या दुयेंसांनी आनीक भर पडटली. त्या भायर सैमाचें लुकसाण ते वेगळें. ताका लागून हो प्रकल्प आमकां नाकाच म्हणून कुंकळचे लोक सांगतात. ह्या नादी थळावो आमदार तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावानूय ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्लो. थळावे लोक आनी आमदाराची भुमिका लक्षात घेवन कुंकळे नगरपालिकेनूय ह्या फिश मिल प्रकल्पाड थाराव पास केला. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार 14 नगरसेवकांनी ह्या थारावाक तेंको दिलो. कितें आसा न्हू, कुंकळ म्हणटा ती ही एक पॉयझनस विलेज जाला. हितूंक कसलें हें ना, कित्याक सगळी सरकारूय जाणा आनी असेंब्लीक आमकां एश्युरन्स खूब मेळ्ळे आसा. चिंतपाची आनी आसपा गजाल म्हणटी कितें आसा, असेंब्ली आमी पळयता, विधानसभाची असेंब्ली जाता थंय एश्युरन्स मेळटा आमकां एवरी टायम की कुंकळ इज अ व्हेरी पोल्युटेड. जावं एक 20 वर्सां लोकांनी भोगले त्रास भोगले आनी एवरी टायम एक एश्युरन्स मेळटा की फिश मिल जावं तसले कसले रेड कॅटेगरीज प्रोजेक्ट हिंग येवपा ना म्हणून. आनी बॅकडोज म्हणजे फाटली दारान हो सरकार जो आसा बीजेपी सरकार, हांव डायरेक्ट कंडेम करता ह्या एक्टाचेर तेंगेले ह्या की तुमी बॅकडोर जावन हो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हो जो ही बॉडी आसा ती बॅकडोरांतल्यान तांकां परमिशन दिता. म्हणजे लोक जो कॅपी अपोज करता, जो आनी खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जो अपोज करता, ती हाडून तुम्ही कुंकळकारा अड्ड्यार कित्याक घालता. आमकां प्रपोजल येयल्लो फॅक्टरीचो, फायल येयलोली तेची आज आमगेली मिटींग आसली रेजोल्युशन घेवपाची. सगळ्यांनी ऑब्जेक्ट केला. कळ्ळें आमच्या कावन्सिलान 14 कित्याक लागून कोला, आमच्या लोकांक लागून कोला. आमकां कितें फायदाच म्हूण कोलो ना. हो येयले जाल्यार पोल्युशन आमी आसलो त्यो फॅक्टरी पयलीं तू चड, आतां येयले जाल्यार आमगे टेंडर येयलो आनी आमी लोकांक मान घाल म्हटलें. आमकां लोक एक हिंचाता आमकां कितें आख्या कुंकळ्या मारो येयल्या कॅन्सर आहा आनी कितें आहा चडोयता आहा काय म्हूण. आतां आमगेलो पयलो सिनियर चेअरपर्सन आसा तेणें सांगलें आपल्या एरिया पट म्हणटे. एरिया पट म्हूण जाल्यार कोण एकल्यान आमगेल्या कावन्सिलरान उदेश मुट्टेले एक चिरो लायला काय चला खंय तुमी चोयला ते आमी आमगेली फायल पास करना आसतना आमच्यान ती चोवपा जायना पयलीं सद्या अवसान थिंगा. आनी आमगे इंजिनियर तेगे तो हिंचाल तें सारकें आहा. कित्याक हिंचाल तें एक पाटीक मोड जाता आमी पयलीं वयताय म्हूण थिंगा. आनी हिंगा हितून आमगेले युरी आलेमाव ऑपोजिशन लिडर तेणें आमकां प्रेस केलो ह्या मिटींग घ्या आपल्या वयले कांय नाका. मेन मुद्दो तुम्ही म्हणटाय कायदेशीर तुमी चेअरपर्सनाक प्रश्न केला. हो मेन मुद्दो तो रस्तो जो आहा पळय फिश मिला वचपाचो तो म्युनिसिपालिटीच्या एरियांतल्यान वयता. ह्या फर्स्ट फेजीचेर हे सगळें भायर पडटा की म्युनिसिपालिटीन एनओसी दिली जाल्यारच हे फिश मिल येतली. एक मुद्दो. दुसरे मुद्द्यार हांव कितें उलयता, फिश मिल ही जवळ जवळ 2 जुलयान फायल इनवर्ट जाल्ली आनी कावन्सिलाक कळटा 4-5 दीस पयलीं. हेजे भितर कोणे भितरल्या भितर कोण येता हिंगा म्युनिसिपालिटीन कशें येता कितें जाता जे कावन्सिलाक कळना. आज चेअरपर्सनाक विचारलें जाल्यार चेअरपर्सना म्हणटा आपल्या फायल मेळना म्हणटा. हेजे वयल्यान कळटा की खंय तरी भायलो खंय तरी फोर्स आसा तो ही म्युनिसिपालिटी चलयता आमच्या चेअरपर्सनाक सोडून. कळ्ळें. आनी मेन ही फिश मिल जी आसा पळय ती जे आमी गुगल मॅप्सा वयल्यान जे कोण कितें कितें घातला हें घातला तेजेर रोड दाखयता आनी इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन. हायकोर्टान डायरेक्शन दिला इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन. हांव कावन्सिलर, म्हाज्या वॉर्डान तर इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन जाता न्हू जाल्यार हांव रिस्पॉन्सिबल आसतलो म्हणून सुमोटो 3/24 ह्या PIL अंडर हायकोर्टान डायरेक्शन कॉपी आसा. त्याला 91 जर तुमी वाचलो तर सारकें कळटलो. तितून वॉर्ड कावन्सिलर जो लक्ष्मण नायक आसा हेणें सगळे हे ब्लंडर केला. हांवें थिंक तेजेर चार्जीय केले की तुमी ह्या हप्त्यान आसा म्हणून हप्तो घेवपाक आसा म्हणटा फिश मिलाचो. कारण तुज्या वॉर्डान तर फिश मिल येता म्हणून तुका कळना जाल्यार तूं थंय कावन्सिलर जावन फायदो कितें. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर नीमा पाटील.